वास्को खारेवाड्यार आयतारा सकाळी बार्जीन नांगरून दवरिल्ले नुस्त्याचे बोटीक धक्को दिलो। बार्जेची मशिनरी फेल जाल्ल्यान हो अपघात घडलो। हातूंत नुस्त्या बोटीचें लुकसाण जालें। आयज वास्को खारेवाड्यार जी बोटी जी फिशिंग बोट आसा ती लांगरून दवरलेली आनी एक अशी घटना घडली की जी बार MPT पोर्टार वयताली आनी ती बार जेन्ना खंय तरी ते बार्जे मशिनरी फेल जावन ती बार येवन जी लांगरून दवरलेली जी फिशिंग बोट आसलेली तांकां येवन आपडले। हितून टोटल 4 फिशिंग बोट डॅमेज जाल्लेली आसा आनी एक बरी गजाल म्हणल्यार जी ते फिशिंग बोटार खंय तरी कोण मनीस नासलेले म्हणून आयज खंय तरी एक व्हडली घटना जावंक ना। आनी जेन्ना आमी जो ओनर आसा फिशिंग बोटीचो तेजे कडेन उलयले आनी तेन्ना सांगलें की तेणी आमकां एक इन्फॉर्मेशन दिलें की खंय तरी जी बोट आसा फिशिंग बोट आसा तेजे टोटल डॅमेजीस जाल्लेले आसा। आनी तशेंच आमी थंयचे फिशिंग जो प्रेजिडेंट आसा जो एक्स रेव्हेन्यू मिनिस्टर वास्कोचो जोस फिलीप डिसोजा तेजे कडेन उलयले तेन्ना तेणी सांगलें की अशी घटना कंटिन्यू खंय तरी जायत आसता पूण हेजेर खंय तरी कोण मेजर्स घेयना। तशें तोय तेणी आमकां आनीय सांगलें की जो वास्को जे पोर्ट आसा तेंची केन्ना केन्ना बोटी येवन आमचे फिशिंग बोटीक आपडटा आनी जेन्ना ते खंय तरी जे म्हणल्यार तांकां एक एश्योरन्स मेळटा की खंय तरी ते कितें तरी मेळटलें जेन्ना फिशिंग बोट डॅमेज जाता पूण ते खंय तरी तांकां कमी प्रमाणान मेळटा। जेन्ना आमी आमच्या आनी सोर्सा कडेन इन्फॉर्मेशन की टोटल ही घटना कशी जाली कितें जालें काय म्हणून जेन्ना आमकां कळ्ळें बार्जीचो जो चलयता तिणें आमकां सांगलें की मशिनरी फेल जाली म्हणून हो इन्सिडंट जालो म्हणून। वास्कोच्यान गोमंतक TV खातीर शुभम TV।